म्हज्या भयणीन भावनो, देवाच्या उतरांत आयज आमी कितें पळयलां, कितें समजल्यां. एक म्हणजे जी कोण देवान निवडलेलीं आनी देवा बरोबर रावतात तीं देवा सारकी आपली चिंतना भावना चाल दुसऱ्यांक अणभवूंक दितात. दावीद, देवान ताका मागलोलो, आतां सावलूकूय मागलोलो, पूण आपलेपणान जियेल्लो आनी आतां तो गोरवान बरोन आनी दाविदाक तो मारूंक सोदतालो. सोपूत घेतली करचो ना म्हणून, पूण तरी पूण ताची भावना अशी आसली की ताका मारूंक तो सोदतालो. आनी दाविदाच्या हातान तो पडलो. दाविदान आपल्या बरोबरच्या वांगड्यांक ताका सांगलें ना, ताका मारचें न्ही आमी. तो देवान मागलोलो आनी देवान ताका निवडलोलो, ताका वचचो न्ही. आनी आमी पळयलां कशे भाशेन ताणें ताका सांगलें, वय पळय तुका देवान म्हज्या हातान घातलेलो, पूण देवान तुका म्हजे सवे पोत्तून तुजें जिवीत बदलूंक आनी तुजें जिवीत देवा सारकें पोत्तून करूंक ही संदी दिल्ली आसा. आनी सावलून मागीर तें पळयलें आनी ते भाशेन तो करूंक येवजितालो. आमी दुसऱ्या वाचपान पळयलां कशे भाशेन जेजू आपल्या शिश्यांक निवडटा. कित्याक लागून? जो वावर तो कोत्तालो, आतां ते ताच्या नांवान ताच्या सांगाता ताच्या एकवटान कोत्तेले. पिडा रोग देंवचार काडटले, लोकांक बरी खबर दितले. तर म्हज्या भयणीन भावनो, आमकां सगल्यांक देवान निवडलेलें आसा ह्याच पासत. जेजू सवें आमचें जिवीत अदीक खोलायेन जिवच्याक आनी जेजू सारकी आमी एकामेका बरोबर जिवच्याक. कित्याक जेजूचे कुडीचे सांदे आमी सगळीं जाणां आनी हाका लागून आमी एकामेकाचो परमस तो कोत्ता, ते भाशेन आमी एकामेकाचो कोत्तेल्या. ही हो मनोभव आनी ही चाल आमचे सगळें उदीक घडोवन येवच्याक आतां आमी आमचें जिवीत सगळेंच देवाक समर्पुया हे भेटवणी वरवीं. आमेन.